सोपुली जेसू आमचो मोकोता आमचे तो हात दवरता आमकां बेगीन तो घेता जेसू आमच्या तुजे सोडचे धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे बेगीन आमी लिपता जेसू आमच्या तुजे सोडचे धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे बेगीन आमी लिपता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमेन आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे हे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो दुसऱ्यांक दान करप ह्या मनशाच्या सोयबांत रिगरोलें आसा सगळ्या धर्मांनी दान दिवपाची शिकवण मेळटा आमचे क्रिस्ती धर्मांत दान दिवपा विशीं शिकवण म्हणल्यार हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता हेंच मनान घेवन आयच्या सेवा धर्माक विशय घेतला तो हो तिणें 2 चुपुरले नाणें तातूंत घायलें एके विधवे बायलेन 2 चुपुरले नाणें देव मंदिराच्या पेटयेंत घालें आनी हें पळोवन तिणें आपलें आसा तितलेंय घालून देखून जेजून तिचे वाखाणी केली आयचो आयतार सादेकालाचो 32वो आयतार आनी तो महादोम प्रांतीक वेदी सेवकाचो आयतार आमचे फिरगोजेंत जायतीं सुपुरलीं भुरगीं ते विधवे भाशेन आपले आसा तितलेय आपलो वेळ आनी गूण हे वेदी सेवे वरवीं जेजूक भेटयतात सगलीं वेदी सेवकां वेदीची सेवा करून ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी तांचे मदलीं जायतीं देव आपोवणी आमचे पवित्र सोबेक फावो जावंक आमचे मागणें देवाक उबारुया आनी प्रितीच्या भाव भयणो ही सुरवातेची उतरां आमच्या काळजान मदीन आमी घेतना हेच पवित्र मिसाची बेडीन फावो ते परी आमी आयती जावच्या खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून सगलीं सांगाता मोडुया हांव पातकी सोर्पविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तरान चालून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमोचो अपराध अमोचो बोड अपराध हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांनी भोगतान आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता सोर परवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर मुयमान देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाव संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोरपोदवेदा देवा बापा
आमी तुका नमस्कार कोत्ता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकांटा मोहिमान देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारीन सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोम्या देवान देवाची शिणी तो संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कून तुम बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे मोहिमान देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारीन कित्याक पवित्र आत्म्या साथी देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मोहिमान देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारीन आमीन. प्रार्थूया. सोर पुरवेदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा आमची वेली सगळी विघ्नां पयस कर अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हो उपकार आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमीन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी एलिजा उठलो आनी जाफारात शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना तूं एक विधवा जोलोव एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिवशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उडयाचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा शिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. मूठभर मात पीठ आसा आनी बाटलेंत इदेर तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जोलो एकठांय करता आनी त्या उपरांत आमी मोरतल्या. एलिजान म्हणलें, भिये नाका, तुवें सांगलाय तशें वचून कर. पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, आख्खे प्रितुमीचेर सर्वेस्परान पावस धाडी पोरयान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती ओस्तोरी गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सर्वेस्परान सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटल्यांत तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतोल्यां खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुद्यांचे दोळे उगडटा. वागोवलेल्यांक न्हीद उबी करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवाक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर.
बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिडकेत तुजो देव तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. हिब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानान जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हटल्यार सर्गींच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपले नोयते रोगत घेवन पवित्र स्थानान भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली भेटवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते पावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच पावटी आपणाचो यत्न करून पातो काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशे मनीस एक पावट मरतात आनी त्या उपरांत तांकां जोडती आसा, तशें सोमेस्ताचीं पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाचो यत्न केलो आनी दुसरे पावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारुणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. उद्गार. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. खुशे मोनान जीं कोण गरीब तीं खरेंच बागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. आपले शिकवणेन जेजून उरपोंजीक म्हणलें, धर्मशास्त्रा विशीं चतूर रावात. लांब लांब आगावली घालून भोवूंक, तिट्यार सालाम घेवंक, देवस्थानांनी पयले वयले जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो स्वात्यो घेवन तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागणी फिसां घेवन विधवाचीं घोरादारां ते खावून उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू दोन पेटी मुखार बसून लोक कसो पेटीन दुडू घालताय ते चोत्रायन पळोवन आस. आनी सोबार ग्रेस मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबली विधवा आयली आनी तिणें 2 सुंपुळ्ळे नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसां कापून हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू काडल्या तितलेंय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाला. तर सगल्यांनी ओगलें आसलें तांतलें घालें, पूण आपले दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणाक खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक मनीस आपले फामिलीक घेवन देव मंदिरांत देवाक भेट करूंक गेलो.
आनी बेट करूंक वेताना ताणें पळयलें जायती गर्दी आसा. देव मंदिरान रोखडेंच ताका भितर प्रवेश करूंक मेळोंक ना. लायन आसली व्हडली. आनी असोच जायतो वेळ तो भायर उरलो देखून बेजासावान ताणें आपली सिगरेट काडली आनी सिगरेट ओडूंक लागलो. त्या उपरांत आपली सिगरेट ओडटा आसतना एक भिकारीन थंय पावून सरली. आनी भिकारीन कितें करता, आपली भीक मागताली. आनी हे मनशाशी ती पावली. आनी हे मनशाय लागीं तिणें भीक मागलें, आपल्याक कितें तरी भीक घाल म्हणून. आनी हो मनीस पयलोच बेजार जालो. येदी व्हडली लायन आसा देव मंदिरान, रोखडेंच ताका वचूंक मेळना. हे सगळे पिकासान ताणें कितें केलें, पिकासांनी वच म्हणली हांगा सरली. इतलें म्हणसर जायतो वेळ जाल्या उपरांत ताका प्रवेश मेळलो देव मंदिरान. आपले फामिली सांगाता तो गेलो देवाक भेट करूंक. आनी देवाक भेट कोत्ता आसतना आपली मान तो देवाक बागयतना ते भिकारीन जी आसली तिचो उगडास ताका त्या वेळार आयलो. आपल्यान कशी भाशेन तिका धांवडायली ती ताका उगडास आनी दूख भोगलें ताका. देखून आपलेच ही भेट जाल्या उपरांत रोखडोच तो भायर येता. देव मंदिरांतलो भायर येवन पळयता ती भिकारीन खंय आसा पळय ती, आनी तिका मेळ्ळी. वचोन तो तिका मेवता आनी तिच्या हातांक थोडेशे दुडू घालता आनी खुशालकायेन आपले फामिली सांगाता आपलें जेवण खावंक तो वेता. जेवण जालें. जेवण जावन पोत्तून तो हॉटेलाची भायर वचोच भोंवतण मारतलो देव मंदिराची. कितें तो पळयता, जे भिकारणीक तिणें दुडू घालिल्ले तिचे सांगाता एक ल्हानशें भुरगें आसा. आनी हो मनीस ते भिकारणीशी गेलो आनी विचारलें हें कोण. आनी ती भिकारीन असो जबाब दिवंक लागली, जे दुडू तुवें म्हाका दिलेलें हांवें जेवण हाडलां कोरें वय, पूण हें नांव आसा ल्हान भुरगें, हालींच तें आयलां, कोणूच ताका ना, आवय बापूय ताका ना, भीक मागून ताका गमना, भुकेन आसलें देखून जें जेवण जें दुडू तुवें म्हाका दिलें ताचें हांवें जेवण हाडलें आनी हेंच जेवण हांव ह्या ल्हान भुरग्याक खावयतां. म्हजें पोट देव भरतलो. प्रितीच्या भावमणे कितें आमी पळयता हे भिकारणेच्या जिवितान आपणाकूच नासतलें आनी आसलें तें दिल्लें तेंच दुसऱ्यांक दिता आनी खुशाल जाता आनी कसलीं उतरां ती उद्गारता म्हणून म्हजें पोट देव भरतलो. प्रितीच्या भावमणेनू आयच्या दिसाचो सेवा धर्म आमकां उदार काळजाची आनी उदार मोनाची मनशां जावंक आपयता. कितलीं वर्सांची आमी आसा, ऑन एन एवरेज 40, 50, 60, 70 years, 80 years उगडास करात. कितले पावटी आमी खुशालकायेन उदार मनान फिरगोचेक आदार दिला. जी कोण दुबळीं आसलीं तांकां आमी पावल्या, जी कोण रस्त्याचेर भीक मागतात तांकां आमी भीक घातल्या, तांकां कितें तरी दिलां आनी तांकां आमी खुशाल गेल्या. कितें जाता काय आमी दुसऱ्यांक दिता तें. आमकां उणें जाता काय आनी उणें जावन आमी भिकेक पडटा काय वो आमी लॉस जावं काय आमी दुसऱ्यांक दिलां म्हणून. प्रितीच्या भावणेनू आयचो सेवा धर्म आमकां खुशाल जावंक आपयता. लेट अस बी जॉयफूल वेन वी गिव एंड वी गिव टील इट हर्ट्स. म्हणजे आमी आयकतले शिव वर्तमानान जायत्या जाणांनी आपल्या लागीं उदीक आसलें म्हणून दिलें देवाक आर्गां, पूण जायते जाण आपल्या लागीं घडोनात आनी घडोन नासतना आसा तेंच दितात. हें की आमी खुशाल मनान दिवंक भोव गरजेचें. आयचें पयलें वाचप राजाचें पयलें पुस्तकांतलें आमी आयकलां. एक गरीब विधवा आपले भुरगे सांगाता रावताली आनी प्रवादी एलिजा थंयसरल्यान आपली यात्रा करून पासार जातालो आनी हे घराशी तो पावता आनी पावून पयलेंच उदक मागता पिवंक. उदक कोणूच दिता. वॉट इज दॅट टू गीव वॉटर टू एनी वन हू आस्क. तितल्या दुडू पडोवन काडून दिले. इतल्यान काबार जावंक ना. प्रवादी म्हणटा आपल्याक कितें खावंक दी. आनी त्या काळार त्या वेळार भूक पडलेली आनी जाचे लागीं जेवण आसा तीच बाबडी जेवण खाताली. आनी एक गरीब विधवेला कितें चड आसूंक ना. भुरगो तिका आसा आनी तिचें पोट दोगांयचें पोट कितें आसा तें लायन पावन ती बाबडी खाताली. आनी हो आपलो प्रवादी आपलें पोट भरूंक सांगता आनी पयलें सांगता आपलें पोट भर, मागीर तुमी तुमचें पोट भरात. अशें तरी कोणें आमकां सांगलें जाय म्हणटरी वासवराक आसलो. तूं आपल्याचें पोट पयलें भरूंक आवड येता, पयलें आमचें पोट भरों दी, मागीर उरता जाल्यार आमी तुका दितले. अशें एक गरीब विधवेन म्हणूंक ना.
ओगीच ती रावली आयकलें तेणें प्रवाद्यान कितें म्हणलां पळय तें आनी लागली आपल्या कामाक जेवण काडून तिका दिलें ताका दिलें आनी त्या उपरांत आमी पळयता त्या दीस पासून सगल्यो वस्तू ज्यो गरजेच्यो तिका जाय आसलो पीठ आनी तेल केन्नाच काबार जावंक ना इट नेवर रॅन ड्राय देर वॉज प्लेंटी एंड इनफ ऑफ मोर आनी हें कितें घडटा आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी उदार काळजान दुसऱ्यांक दिता ती आमकां लुकसाण जातलें वा आमचे घराचें कितें जातलें हें चिंतून आमी दिनात पूण खुशाल मनान आमी दिवया जाय तें सॅक्रिफीस पडटा दिवंक कितलें सोंपें न्हय आमकां उणें भोगता खरें पूण खुशाल मनान आमी तें दिवंक भोव गरजेचें आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता वय आमकां जाय ती बेसांवां फावो जाता आयचे शिव वर्तमानान जेजू 2 वस्तू आमकां सांगता पयली वस्त धर्मशास्त्री आमी म्हणटा स्क्रायब्स आनी हे कोण आसले काय विद्वान शिकलोले मनीस देवाचे उतराची सोजमणी तांकां आसली आनी कोणूय तांचे सामकार आयलो आनी तांचे लागीं विचारलें वॉट इज दीस एंड वॉट इज दॅट धर्माची खबर ते बरे भाशेन बेस बरे भाशेन सांगताले आनी लोक खुशाल जातालो तांचे आयकून पूण एक वस्त आयज जेजू आमकां सांगूंक आवडटा ती म्हणल्यार चड गोरवान भरलेले पदवेन भरलेले मिजाशीन भरलेले न्हेसप आनी व्हडले व्हडले जागे ते सोदताले व्हडली व्हडली बोसकां आनी बाजारांत सालाम वस्ती तांची चाल जालेली देखून जेजू ताचे तोंडार मारता आनी तांकां सांगता ल्हानवीक जायात आनी ल्हानविकायेन हो वावर तुमचो करात म्हूण करीतपूण आमकांय उगडास आज ल्हानविकायेन भोंवंक आयज जायतीं जाणां देवान आमकां कितली कृपा दिल्ली आसा कितलें ज्ञान आमकां फावो जालां आयज बरें शिकप आमच्या भुरग्यांक दिवन आमी जायतें शिकपानूय वाडल्यान आमच्या जिवितान हें उदार मन अदी करून खालतिकाय आपणावंक आयज जेजू आमकां आपयता दुसरी वस्त शिव वर्तमानाक जेजू सांगता ती ही गरीब विधवेची आनीक एक खबर ते 2 पेटींक तिणें आपल्या कडेन आसा तितलेंय घातलें आनी कांयच उरूंक ना आनी जेजू तिची तोखणाय करता सांगूंक हेणी आपल्या लागीं आसता तितलेंय घालें दुसऱ्यांनी ओगळें आसलें जायतें एक्स्ट्रा आसलें तें घातलें पूण हिणें आपल्या लागीं आसा तितलेंच घातलें तर प्रितीच्या भाव भयणो आयच्या दिसा कसलो संदेश घेवन आमी घरा वेतले पयले सुवातेर जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना एक बरी कोरणी आमी करता वी आर डुईंग अ गूड डीड आनी उगडा सोऱ्या प्रितीच्या भाव भयणो केदलेंय व्हडलें दान तें जावं ल्हान वो व्हड इट मॅटर्स अ लॉट बिफोर गॉड हें आमी केन्नाच विसरूंक फावना तांचे लागीं कितले दुडू आसात लाख करोड आसात म्हजे लागीं कांयच ना डोंट वरी अबावट दॅट वॉट यू कॅन गीव दॅट इज इनफ एंड दॅट इज व्हेरी व्हेरी प्रेशियस इन दी आयज ऑफ द लॉर्ड कालचेच दिसाची घडणी हांव तुमचे मुखार दवरूंक आवडटा असोच हांव मेडिकल स्टोरान म्हजे डॅडीचें मेडिसीन हाडूंक गेलो जायतो लोक थंय आसलो आनी थंय एक फामील आसली बापूय आवय आनी ल्हानशें भुरगें आनी थंय मेडिसीन बाबडी तिवूय घेताली एक खंयचोलो मनीस थंयसर आयलो ताणें आपलें मेडिसीन घेतलें आनी थोडेशे दुडवांनी ताणें एक कॅडबरी काडून ह्या भुरग्याच्या हातांत घाली इट वॉज अ स्मॉल जेस्चर ऑफ लव अशें आमी पळयता ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी आमचे सॅक्रिफीस देवाक भिडयतना एक व्हडली खुणा करूंक जाता डजंट मॅटर लेट्स नॉट वेट फॉर बीग ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां कोण सांगतलो आमी रावतले वेन वी कॅन लेट अस गीव एंड वेन वी गीव द लॉर्ड ब्लेसीस अस ऑल द मोर दुसरी वस्त आयज आमच्या नियाळूंक जाता ती म्हणल्यार निराशीपण फोटोवप इट इज द टॉक ऑफ द टावन म्हणजे आयच्या समाजान घडटा आमी उदार काळजाची आनी उदार मनाची जावंक आवडेता आमचेच कॉन्वेताची खबर हांव सांगता जायते जाण येतात वी डोंट नो हू दे आर आनी स्टोऱ्यो दे आर सो जेन्युइन यू फील लायक लिसनींग टू दॅम एंड वी लिसन टू दॅम पण थोडे पावटी आमकां तोपयूय घालतात फादर तो तुमचे घरा आयलोलो ते तुमचे घरा आयले ना वय कितें जालें अरे फादर तें अशें जाता तशें जाता जायत्यो खबरो आयकूंक येतात वी आर डिस्करेज एट टायम्स थोडे पावटी वी डोंट बिलीव वेदर इट इज ट्रू ऑर नॉट जायतें घडटा पूण तरी आसतना आमी फुडें वचुया देव जाणा आमी कसल्या मनान तांची सेवा केल्या
जोरी तो ती आमकां फुडें जाल्यार देव तांकां पळयतलो. लेट अस नॉट वरी अबावट देम. तरी पावटी निराशीपणा दे भाशेन हांव म्हणटालो वी आर डिस्करेज वेदर टू हेल्प ऑर नॉट. देखून प्रितीच्या भाव भयणीनो, असली परिस्थितीन आमी आसना असले समाजान जायते आमकां आयकूंक मेळटा. जायते जाणां तोपी घालतात, पूण ज्या मनान आमी केला त्या मनान देव आमकां खरेपणी आपले बेसांवांनी बतलो. ती दुसऱ्यांक पळयताय, देव तांकां पळयतलो. आनीक एक वोस आयज आमच्यांनी नियाळूंक जाता ती म्हणल्यार आमचें काळीज आनी आमचें मन, आमचीं पर्सां, आमचीं बॅगां रोखडीच उक्ती जातात. फिरगोचेन कसलो वावर आसा वय आमी दिवंक जाय. आनी आमची पवित्र सभा आमकां सांगता आमचे जे कामाचो दावो वांटो आमी फिरगोचेक देवाच्या वावराक दिवंक जाय. जायतीं जाणां उदार म्हणून दितात. उगडास करात कितलो आदार आमी दिल्लो आसा. इतलीं वर्सां आमी पवित्र सभेची सेवा केल्या, गरज पडली हांगा थंय दिली. आनीक एक वोस आमच्यांनी केन्नाच विसरूंक जावचें ना, आनी ती म्हणल्यार याज्ञिकाक दिलें आनी देवाक पावलें. हें जायते पावटी हांवें आयकलां. मेनी टायम्स आय हॅव सीन पीपल कम एंड जस्ट गिव. हांवें म्हणलें जाल्यार आमकां दिनाका आनी कोणाकूच ना ना फादर तुमकां दिल्यार देवाक पावलें. इट इज ट्रू. याज्ञिकाक दिलें, सिस्टरीक दिलें, देवाक पावलें. इट इज ट्रू. बट डोंट फॉरगेट दीस. खंयच्याय एका गोरिबाक आमी दिलें तेंवूय देवाक पावता. कोणें सांगलां एका याज्ञिकाक दिलें वो एके माद्रीक दिलें देवाक पावलें, आनी एका गोरीब मनशाक दिलें तें देवाक पावना? पावता. लेट अस नॉट फॉरगेट दॅट. हांव म्हणिना आमी फिरगोचेक आदार करूंक नाका म्हणून. वी हॅव टू बी ऑलवेज देर एट द सायड ऑफ द चर्च वेन नेवर वी आर कॉल्ड. आमकां जितलेय पावटी पवित्र सभा आमचो आदार मागता आमी पावता वय. आमी जेन्ना दिता याज्ञिकाक दिता वो माद्रीक दिता वो कसलेय इगोजेच्या वाराक दिता देवाक दिता वय. पूण हेंवूय आमच्यांनी विसरूंक फावना. खंयच्याय एका गोरिबाक आमी दिता तेंवूय देवाक पावता. लेट अस नॉट फॉरगेट दॅट. लेट अस ऑल्सो ओपन आवर आयज एंड मायंड्स. आमचे दोळे आनी आमचे मनां उक्ती करुया. जायतीं जाणां वय गोचेन पळयलीं आसात. जायत्या जाणांक आमी आदार केला. दीस इज वॉट इट इज. आमी आयज दुसऱ्यांक आदार केलो, देव आमकां जायते बेसांवांनी बतोवन आनी आमकांय जायतीं आदारां आमचीं कामां शाती पावतलीं. नॉट दॅट वी इट गोज अननोटीस बट गॉड ब्लेसीस अस ऑल द मोर. हे उक्त्या मनान आयज खरीतपणी होच देवाचो संदेश आमी घेवन घरा वेतना आमचेय पवित्रपण जोडूंक बऱ्यो करण्याची गरज. गूड डिड्स आर ऑल रिक्वायर्ड इन आवर लायफ. देखून ल्हान ल्हान वस्तूंनी ह्यो बऱ्यो करण्यो आमी करूंक फुडें व्हरया आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमचे कुटुंबीक जिवितांचेर मागूंक हे मिसाच्या बलिदानान फावो तें बोळ आमकां मागून घेवया. आमेन. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी आतां उच्चारुया. सतमंता देवा, सोर्बविदार बापा, स्वर्गान पितमेच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ताचे एकल्यास्पुताक आमच्या सुया. तो पवित्र आत्म्यावरवी गोरबे सांबाळलो, आमकां मरते सोलमलो, पोसलो ताका आलदाणे कोस सोसले, ताका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका रिगिपिलो, तो मेल्ले मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर्बविदारा देवा बाबाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिवन मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण आनी सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी धोर्मीक भावा भयणींनी जेजूच्या उदारपणाचेर नियाल करून आपले पोजे सवे उदार जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माक एक सारको मान दिवंक आनी सगळ्या सवे उदार जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
हे मागणे कोतांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणी मागण्या वरवीं जेजूचे बोल सोदूंक आनी भलायकी आसलोल्यांनी तांची फावो ती सेवा करूंक उदार काळीज तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका सगळीं आमची वेदी सेवकां जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी वेदीचे सेवे उद्देशी आपले जिवीत क्रिस्ती मुल्यांनी आकारूंक हाडूंक आनी तांच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वेदीची सेवा करूंक उत्तेजन आनी बोल दिवंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका वेदीचे सेवे उद्देशी ल्हान भुरगीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांनी आयकतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पावल मारतात जायते आमचे वेदी सेवकांनी जेजूचो ताळो आयकून यादनीकपणा आनी मोटवाशी जिविताक कान मारूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका हे वेळार आमची खासगी मागणी आमच्यो खासग्यो गरजो बापाक आमी उबारुया भोव सर्गेचे बापा आमची मागणी आमी तुज्या मुखार घातल्यान पूण जायती आमची मागणी आमच्या काळजांत आसात ती सगळी तूं वळखताय ती आमच्या फायद्याक पडटा जाल्यार तूं आमकां फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता ही आमी मागणी कोत्ता तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन कुडवानी वतमो तुका दितांव बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां तूंच आमच्या वतम्यान राजवड चलोय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां कुड तुजी सेवीक समोर पितांव बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां उबी रावया म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पवित्रा देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण माग हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र विचार सर्वेस्पर मानून घेव भोव मोगाल बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता ही आमची बेडोनी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची कालसां उबारू होया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पवित्र आनी सासनाचे देवा, सोर कार्यान सोर ताई जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो ताणें आमकां जोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपले मोहिमे वच स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गेची. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर्ध, स्वर्गानी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोयसय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचुर्गी तुका सोयसय. बापा खरोच पवित, तूं सगल्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन खोस मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. भावार्थाचो गोड पोरगो टुया. सुम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरमता. तुजे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्या आमी वोत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नेरी फेराव आमच्या गवली बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तेजो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दवरता आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां थालें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बोर वर्षान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी मोहिमा तुजे सासणाचे आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस काल आनी तुजे कुशये परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमची सव्वी आसूं. जय सव्या एकामेकाक माये मोगान शांती दिवी. देवाची शली संवसाराचे पाप कटले आमची काकुत कर. देवाची शली संवसाराचे पाप कटले आमची काकुत कर. देवाची शले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेलीचे जेवणाक आपल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण एका तथांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुजेच फाटल्यान येता जेसू आमच्या गोळ्या बुकेन आमी मोता. जेसू आमच्या उंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार. जेसू आमची विसोवासता ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार. जेसू आमचे उदकातिका तुजेच फाटल्यान येता. जेसू आमच्या गोळ्या बुकीन आमी मोरता. जेसू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता. जेसू आमच्या गोळ्या बुकेन आमी मोता. जेसू आमच्या उंड्या ओरोप ना जाय दोंगरार सोड्या. जेसू आमची शुपांच विचार आमचे निर्बळ ओसोत कुडी. जेसू आमचे जिवीत सासणे तुजेच फाटल्यान येता. जेसू आमच्या गोळ्या बुकीन आमी मोरता. जेसू आमच्या उंड्या
तुजेच फाटल्यान येता जेसू आमच्या घोड्या बुकेन आमी मोता जेसू आमच्या हुंड्या जांचो एक वोट पोटा तुटून जेसू नव्यान दवरता बांदून रांच्या काळसान उचा बोळाय जेसू हाटा शांती स्वस्काय तुजेच फाटल्यान येता जेसू आमच्या घोड्या बुकेन आमी मोता जेसू आमच्या हुंड्या आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणी मोगळा जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत दी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमीन.
प्रार्थया कोणवाले बापा जितूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बळ कोऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी बोचुया फिरगोजेच्यो कॉलोन्यो कालच्या दिसा सोनवारा इगोजेची सफाई केल्या सेंट्रल हॉर्ता आनी कोलमोरोड ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणांक आनी आयच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या आमची शाबासकी फुडल्या सोनवारा इगोजेची सफाई करूंक सकाळीं 8:45 वाजता कोटक आनी कालवाडो ह्या वाड्यांतलीं भावा भयणां ह्या म्हयन्याचे 4 आमच्या नोवेनाचे आनी पोरबेच्या निमित्तान आमचे इरगोजेची आनी इगोजेची आंगणाची सफाई करूंक जायत्यांनी येवन आपलो आदार दिलो हाजीर जाल्लीं तांकां आमी शाबासकी दिता देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालचो गेल्या त्या आयताराक 2 दान जालां रुपीज 63,714 रुपीज आयज पयलो कुमिन्यांव घेतलेल्या भुरग्यांच्या आवय बापायंक जमात आसतली रोजरी हायर सेकंडरी हॉलान सकाळच्या 10 वाजता जमातीक आवय व बापायन कोण एकल्यान वांटो घेवचो आयज आयतारा दोनपारच्या 12:30 वाजता रुजार साहेबेचे पोरबेक आमी माडेचेर आशिर्वाद घालूंक सुरवात दिता नोव्हेंबराचे 8 ते 16 नोवेनाची मिसाचो वेळ सकाळच्या 5:15 6:30 5:45 9 आनी सांजेचे 5 ते 6 वाजता पवित्र संस्काराचे मुखार भुजोण आनी तेरसाचे मागणी आनी उपरांत 6 वाजता नोवेनाचे मीस सकाळीं 6:30 वाजता मिसाची भेट आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च नावनी यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह टॅलिकास्ट करतले हांव तशेंच सांजेचे 6 वाजता मिसाची भेट CCR टीव्हीचेर आमी लायव्ह टॅलिकास्ट करतले हांव सकाळीं तेस 4:45 सुरू जातलो 4 व्हिलर्स पार्किंग रोजरी स्कूल कंपाऊंड आनी 2 व्हिलर्स रोजरी कॉलेज पार्किंग एरिया बँक ऑफ बरोडा आनी युनियन बँक फाटल्यान मिसाक वांटो घेतल्या मास्क घालचें आपले हात सॅनिटायज करचे डिस्टन्स सांबाळचें तशेंच सगल्यांनी वॅक्सीन घेवचें आमचे व्हॉलंटियर्स आनी अशर्स सांगतात तें तुमी उपकार करून आयकुचें 17 पोरवेच्या दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 5 6:15 8:30 7:30 5:45 10 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस दोनपारचे 12 वाजता 10 वरांचे मीस बिस्म एमेरिटस एलेक्सियो डायस सोमरोमतलो इंटरसेसरी जमातीक नांवां दिल्लीं ती आमी नोटीस बोर्डार घातल्यात नेमलोल्या वेळार येवन तांणी मागण्याचे कुडान दवरल्यान इतिहासांवा पासत मागचें जी कोण जानेवारी फेब्रुवारी आनी मार्चाच्या म्हयन्यान लोक जावची आसात तांकां शिकवण आसतली 8 नोव्हेंबराचेर फाल्यां सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान आयज फिरगोज तोर्नाटी ह्या दिसांनी आमच्या फिरगोजेचे कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसतली ह्या कॅलेंडराचे आनी नावेलीचे फिरगोजेचे पुराय माहिती तुमकां मेळटा ह्या कॅलेंडराचें मोल फकत 50 रुपया तुमी तो विकतो घेवन तुमचे घरांनी लावचो आनी तुमचे सोयऱ्यांक दान कसो दिवचो ह्या म्हयन्याचे 21 आमचे गवळीक वर्साचो निमाणो आयतार आनी त्या दिसा आमी जेजू क्रिस्त स्वर्ग संवसाराचो राजा हाची दोबाची परब समोरमता हेच संदी घेवन आमी आमच्या आख्या नावेलीच्या फिरगोजेन पवित्र संस्काराचें पुरसांव काडटले जी मांडावळ आमी ओतुंबराचे 7
रुजार सायबिणीच्या पुरसांवां केलोली तीच मांडावळ आमी सांबाळटले. तुमचो पादविकार फादर गेब्रियल कोटिनो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मोसो पाटलो करून तुजी कुशी जाल्या तुजो कोरी सुवा चलये मोचे पाटल्यान मोसो पाटलो करून तुजी कुशी जाल्या तुजो कोरी सुवा चलये मोचे पाटल्यान